नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या याच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मतदार वळेरेंत पुनरावलोकन प्रक्रियेच्या दुसऱ्या पावंड्यार विशीं म्हायती दिवपाक मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी घेतली पत्रकार परिशद. गोंयासयत 12 राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांत 4 नोव्हेंबरसावन सुरू जातली प्रक्रिया. घरमंत्री अमित शाह हांणी मुंबय हांगा आयोजीत इंडिया मॅरिटायम सप्तक 2025 केलें उक्तावण. मॅरिटायम क्षेत्रांत भारत जावन आसा इंडो पॅसिफीक आनी ग्लोबल साउथ हांचो मदलो दुवो, घरमंत्र्यांनी म्हळें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी इंडिया मॅरिटायम सप्तक 2025च्या उक्तावण सुवाळ्यात घेतलो वांटो. गोंयांत पारंपारीक दर्यादेग वेवसायांतल्यान आधुनीक क्रूज पर्यटन मेरेन भारताच्या मॅरिटायम वाठारांत केलां योगदान, मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. टायम ऑफ डे शुल्काचें स्पश्टीकरण दिवपा हेतान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी घेतली पत्रकार परिशद. हो शुल्क सामान्य घरगुती वापराचे लागू जावचो ना, ढवळीकर हांचें स्पश्ट विधान. गोंयचे नामनेचे म्हालगडे पत्रकार आनी नवप्रभा खबरापत्रांचे आदले संपादक सुरेश वाळवे संवसाराक अंतरले. कांकराच्या दुयेंसान वयाच्या 76व्या वर्सा पिरायेचेर आयिल्लें मरण. आतां खबरो विस्तारान. केंद्रीय वेंचणूक आयोगाचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांच्या फुडारपणा खाला वेंचणूक आयोगान बिहारा सारख्या देशाच्या हेर राज्यांनी लेगीत मतदार वळेरेच्या पुनरावलोकनाच्या प्रक्रियेची सुरवात करपा हेतान नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवनात पत्रकार परिशद आपयल्ली. ह्या वेळार ज्ञानेश कुमार हांणी पुनरावलोकनाच्या प्रक्रियेची सखोल म्हायती देतना दुसऱ्या पावंड्यार ही प्रक्रिया आदी तमिळनाडू, अस्तंत बंगाल, पुडुचेरी, अंदमान आनी निकोबार द्वीप, छत्तीसगड, गोंय, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, राजस्थान तशेंच उत्तर प्रदेशांत लागू करतले अशें सांगलें. हातूंत नोव्हेंबर 4 सावन डिसेंबर 4 ह्या काळा भितर थळाव्या वेंचणूक आयोगाचे बूथ पावंड्यावेले अधिकारी घराघरांनी वचून मतदारांची म्हायती एकठांय करतले. प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य कल से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा. हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक. पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025. क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026. जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज मुंबय हांगा आयोजीत इंडिया मॅरिटायम सप्तक 2025 कार्यावळीचें उक्तावण केलें. हे कार्यावळींत घरमंत्र्या सयत केंद्रीय बंदर, जहाज आनी उदका मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल तशेंच ओडिशाचे मुखेलमंत्री मोहन चरण मांझी लेगीत हजर आशिल्ले. कार्यावळींत उलोवप करतना भारताचे मॅरिटायम व्हिजन सुरक्षा, स्थिरता आनी आत्मनिर्भरतायेचेर आदारिल्लें आसा अशें घरमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच देशाच्या रणनीतीक मॅरिटायम स्थिती, लोकशायेची स्थिरता आनी सबळ नौदळ क्षमतेक लागून भारतान इको पॅसिफीक वाठार तशेंच ग्लोबल साउथ हांचे मदीं एक दुवो निर्माण केला अशें घरमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. भारत ने अपनी मैरीटाइम पोजीशन, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी और नेवल क्षमता, इसके बल पर इंडो पैसिफिक और ग्लोबल साउथ के बीच में एक सेतु की, एक ब्रिज की भूमिका निभा रहा है, जो विकास, सुरक्षा और पर्यावरण को भी एक प्रकार से अच्छे तरीके से गति दे रहा है. ये समिट 2025 की नरेंद्र मोदी जी का 2047 तक मैरीटाइम इंडस्ट्री में भारत का जो स्थान सुनिश्चित करने का लक्ष्य है, इसको अचीव करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देगी. ह्या वेळार केंद्रीय बंदर, जहाज आनी उदका मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी फाटल्या 11 वर्सांत देशांतल्या दर्यादेग वाठाराची अपेक्षे भायर उदरगत जावन संवसारभरांतले लोक आयज भारताच्या मॅरिटायम वेवसायांत गुंतवणूक करून मुखार सरता आनी हाचे श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वाठारांत दाखयल्ल्या विश्वासाक वता अशें सांगलें. The last 11 years, because of the Honorable Prime Minister's dynamic leadership, able leadership and his vision, because he had tremendous faith in this particular sector, in the
waterways, coastal shipping and exim trade, and also the power of water, which this was discovered by his innovative thought process and through dedicated research and studies, ultimately, which has helped India to make special contribution in the growth of national economy in the global perspective. And that is how India could able to influence the global society that yes, India could do it. India can plan it. India can develop futuristic ideas which is become relevant for the global society, global maritime sector. गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मुंबय हांगा आयोजीत इंडिया मॅरिटायम सप्तक 2025च्या उक्तावण सुवाळ्यात वांटो घेवन थंय उलोवप करतना गोंयान मॅरिटायम क्षेत्रांत केल्ल्या योगदानाचेर उजवाड घालो. गोंय राज्य पारंपारीक मॅरिटायम वेपार ते जहाज बांदणी मेरेन तशेंच नुस्तेमारी ते क्रूज पर्यटन मेरेन साबार मॅरिटायम वेवसायांतल्यान संवसारीक पांवड्यार भारत देशाची मॅरिटायम वळख घडयता अशी ह्या वेळार तांणी आपल्या उलोवपांत नमूद केलें. To clear policy, ease of doing a business and fastest clearance, integrated maritime and logistic hubs, the green shipbuilding, clean port and sustainable tourism. Under the guidance of Honorable Home Minister Sri Amit Shah Ji, India has significantly strengthened the coastal security. As the chair of the Western Zonal Council, it includes the Goa. He drives the interstate coordination in the coastal security and a disaster response that is a vital safeguarding and the coastline. We welcome the partnership to make Goa as a model of the coastal state where economy, ecology and community thrive together. Goa proudly stands shoulder to shoulder with the nation in advancing this vision. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज नवी दिल्ली हांगा आयोजीत भारतीय संरक्षण उत्पादकांच्या संस्थेन आयोजीत वर्सुकी परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलोवप करतना संरक्षण मळार नेटान वाडटल्या भारताच्या आत्मनिर्भरताये विशीं तांणी खोस उक्तायली. देशान खासगी उत्पादकांनी संरक्षण मळार हातभार लायिल्ल्यान भारताच्या संरक्षण निर्यातीन विक्रमी वाड जावन आतां 23,500 कोटी रुपयांचेर पावल्या अशी खोस तांणी उक्तायली. आत्मनिर्भरता का जो विचार है वो हमारी गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि भारत की ही पुरानी परंपरा का एक आधुनिक स्वरूप है. इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब लगभग हमारा हर गांव अपने आप में इंडस्ट्री था. भारत सोने की चिड़िया इसलिए कहलाता था क्योंकि हम अपनी जरूरतों के लिए बाहर की ओर नहीं देखते थे, उसे अपनी ही जमीन पर पूरा करते थे. इसलिए भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था. मैन्युफैक्चरिंग और हाई टेक्नोलॉजी में इंडिजिनाइजेशन को प्रायोरिटी देकर हमने उसी परंपरा को आधुनिक रूप देने का प्रयास किया है. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. कुछ साल पहले तक यहाँ इस फल को उगाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे. आज यहाँ से पूरे देश में इसके पौधे जाते हैं. ये है एवोकाडो और इसके पीछे है मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले हर्षित गोधा, एक ऐसे युवा जिन्होंने लंदन छोड़कर खेती की राह चुनी. भारत के हर राज्य में गांवों तक जाएंगे हम, एक ऐसी महायात्रा में जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी. देखिए गांव से वो नीलेश मिश्रा सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन
प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी इंडिया मॅरीटायम सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्यात वांटो घेतल्या उपरांत कार्यावळींत आयोजीत गोवा सेशन ह्या सत्रांत लेगीत वांटो घेतलो। ह्या वेळार तांचे सयत मंत्री दिगंबर कामत तशेंच रमेश तवडकार लेगीत हजर आशिल्ले। गोंयच्या दर्यादेग वेवसायान जाता तितल्या गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करचे खातीर ह्या सत्रांत आपणे शिफारस केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी पत्रकारांक दिली। मरीटाईम वीक गोवा सेशन हांवें आज अटेंड केलें म्हजे बरोबर दिगंबर कामत, सुभाष फर्देसाय हे आशिल्ले। गोंयांत मरीटाईमच्यो ज्यो वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा फॉर द इन्व्हेस्टमेंट हाजेर डिस्कशन जालें। म्हाका दिसता शीप बिल्डींग आसतली आनी बाकीच्या सेक्टरांत ज्यो इन्व्हेस्टरांक तुमी गोंयांत इन्व्हेस्ट करपा खातीर इन्वायट केला। म्हाका दिसता तांचे मॅक्झिमम इन्व्हेस्टमेंट जे गोंयांत शीप बिल्डींग आनी बाकी सेक्टरांत इन्व्हेस्ट सदांच करता। आयज ह्या ऑपॉर्च्युनिटी घेवन अजूनय हांव ताका गोंयांत इन्व्हेस्ट करपाक आपयतलें। गोंय सरकारान केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकीर राबयल्ल्या म्हजें घर येवजणेचे अर्ज वितरीत करपा हेतान सध्या तरेकवार मतदारसंघांनी कार्यावळी आयोजीत जातात। काल मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच पणजेचे आमदार आतानासियो मोन्सेरात हांणी ताळगांव तशेंच पणजे वाठारांतल्या लोकांक हे येवजणेचे अर्ज वितरीत केले। ह्या वेळार उलोवप करतना ह्या येवजणे अंतर्गत लोकांक फुकट जमीन मेळची ना जाल्यार तांकां संबंदीत काळांतले किमान जमनीच्या दरा सयत लागू जाल्लो दंड शुल्क भरचो पडटलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। तशेंच कम्युनिदादींनी न्यायालयान वचून लोकांक त्रास करचे परस घरां अधिकृत करपाक सहकार्य करचे आनी सरकार कम्युनिदादीक जाग्यांचे पयशे भरपाय म्हूण पावयतले अशें उतर मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिलें। 1972च्या पयलींची जी घरां आसा ह्या घरांक डेप्युटी कलेक्टराडे तुमी फॉर्म भरपाचो। त्या फॉर्माचेर आपली हाऊस टॅक्स रिसिप्ट आनी तेका 114 जेचेर हाऊस ओन बाय म्हणून लागला तो आनी प्लॅन हे 3 डॉक्युमेंट लायल्या उपरांत 1000 रुपया ताच्या कडेन भरल्या उपरांत दे इश्यू द सर्टिफिकेट जेका सनद सर्टिफिकेट तुजें घर ह्या सर्वे नंबरान ह्या प्लॅनाचेर लागला म्हणून सनद सर्टिफिकेट इश्यू करतले डायरेक्टली। हे पयलें काम 1972च्या पयलींच्या घरांचे जातले। ताका परमनंटली ताची सनद ही ताका मेळटली। सेम सनद घेवन जेन्ना तुमी CCPन एप्लाय करतले किंवा तुमी पंचायतीन एप्लाय करतले आनी तेजेर तुमकां CCP आनी पंचायत ही डायरेक्टली 1000 रुपया भरल्या उपरांत तुमकां तुमचें घर हें कायदेशीर घर आसा म्हणून तेजी तुमकां सर्टिफिकेट दितले डायरेक्टली। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल सांत आंद्रे तशेंच सांताक्रूज हांगच्या लोकांक लेगीत म्हजें घर येवजणेचे अर्ज वितरीत केले। कितल्याशाच काळात सावन गोंयांत सरकारी वा कम्युनिदाद जमनीचेर घर बांदिल्ल्यांक असुरक्षतायेन जगचें पडटालें, पूण राज्य सरकारान निमणी संद म्हूण म्हजें घर ह्या येवजणे अंतर्गत 2014 वर्सा आदी ह्या जमनीचेर घरां बांदिल्ल्यांक ताचो हक्क मेळोवन दिवपाक सुरवात केल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। हे येवजणे बद्दल लोकां मदीं कसलोच गोंधळ वा गैरसमज जावचो न्हय हे खातीर शिबिरां आयोजीत जातलीं अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। आमी कम्युनिदाद लँडाचेर जोडी घरां बांदल्या तेणी भितरलो फॉर्म घेवपाचो कम्युनिदाद लँडा वयलो तेका एक NOC लागता तोय फॉर्म आमी दितले। ती कम्युनिदादीच्या कस्टडियना कडल्यान तेणी NOC हाडपाची। पयलीं जर आपूण पयशे दिल्या ती पावती लावपाची, थोड्यां कडेन एफिडेविट आसा तेय लावपाचे। कम्युनिदादी कडल्यान NOC घेवपाची आनी ती NOC लावपाची। तुमूय कम्युनिदादी कडेन चला, आमदारूय बी वयतलो कम्युनिदादी कडेन, तांकां रिक्वेस्ट करतलो आनी आमच्या घरान म्हणजे आजान घर बांदलेलें म्हणून सांग आपूण आतां रेग्युलरायज करपाक वता आनी ते घर रेग्युलरायज करपाक कम्युनिदादींनी मदत करची। तांचे पयशे कितें आहा पयलीं तुमच्या कडल्यान घेतले आनी सरकार त्या कम्युनिदादीक दितले आमची दिवपाची तयारी आहा, जेणे करून कम्युनिदादीचे सुद्दां लँड ओनर हे तुमी जावचे म्हणून सरकारान ही स्टेप घेतलेली आसा। केंद्रीय माती शारदा संशोधन संस्था कर्नाल हरियाणा आणि केंद्रीय दर्यादेग कृषी
संशोधन संस्था गोंय हांणी जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या अखिल भारतीय समन्वित संशोधन प्रकल्पा अंतर्गत खार उदकाचें वेवस्थापन आनी शेतीन हांचो परिणाम ह्या विशयाचेर पोरने गोंयच्या ICAR कार्यालयान 2 दिसांच्या कार्यशाळेची आयज सावन सुरवात जाली. ICAR कर्नालचे संचालक डॉ. R.K. यादव हांणी 29 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर मजगती आयोजीत संवसारीक क्षारता परिशदेच्या 3ऱ्या आवृत्ती विशीं माहिती दिली. 29 से 31 अक्टूबर तक हम ICRC कारी के साथ मिलके एक इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं. इस आयोजन में जो हमारा उद्देश्य है वो है कि अब तक संसार भर में वर्ल्ड में किस तरह की इस समस्या से निपटने के लिए, इस समस्या के बारे में जानने के लिए, इस समस्या के विस्तार से संबंधित जो जानकारियां अब तक उपलब्ध हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. और इसी दौरान अगले 3 दिन इस पीरियड में लगभग 16 देशों से, भारतवर्ष के अलावा 16 देशों से जो लोग आए हुए हैं वो भी इस विषय पर उनके वहाँ पे किस तरह का कार्य चल रहा है, किस तरह की तकनीकियाँ ईजाद की जा रही हैं, उन सब तकनीकियों का प्रारूप देख के एक दूसरे के साथ अपने ज्ञान को बढ़ा के वो सब इस 3 दिन के आयोजन में कॉन्फ्रेंस में हम डिस्कस करेंगे. गोंयचे शिष्टाचार मंत्री मोवेन गुदिनो हांणी मडगांवच्या रवींद्र भवनात आयोजित गांधी शिल्प बाजार ह्या प्रदर्शनाचो मुखेल सोयरो म्हूण उक्तावण केलें. हे प्रदर्शन गोंय खादी आनी ग्रामोद्योग मंडळान केंद्रीय हस्तकला मंत्रालयाच्या जोड पालवान आयोजीत केला. ह्या वेळार समाज माध्यमाचेर ह्या कार्यावळी विशीं संदेश घालतना थळाव्या कारागिरांक आनी पारंपारीक वेवसाय करतल्यांक आदार करपा हेतान तशेंच तांची तांक वाडोवन तांकां समृद्धीची संद दिवपाक हें प्रदर्शन आयोजीत करता अशें मोवेन गुदिनो हांणी सांगलां. अशा तरेच्या कार्यावळींतल्यान आमची अर्थवेवस्थेक बळ मेळटा आनी भारताच्या पारंपारीक हस्तकलेचें संवर्धन जाता अशें लेगीत ताणें आपल्या संदेशांत नमूद केलां. हालींच वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण सांजेच्या 5 वरां उपरांत विजेच्या वापराचेर 20% दरवाड लागू करतले अशें विधान केल्लें. हाचेर राज्यांतल्या प्रत्येक पांवड्यावेल्या मनशान खर टिका व्यक्त करून गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी समर्थकां सयत पणजेच्या वीज संचालनालयाचेर मोर्चा व्हेल्लो. उपरांत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी ह्या विशयाचेर स्पश्टीकरण दिवपा हेतान पत्रकार परिशद आपोवन हो दरवाड फक्त हाय टेन्शन म्हळ्यार वेवसायीक आस्थापना खातीर लागू जातलो आनी सामान्य मनशाच्या वीज वापराचेर हाचो परिणाम जावचो ना अशें स्पश्ट नमूद केलें. टायम ऑफ द डे ह्या हेचेर वता आसतना एसटीक सुद्दां आमी भरीव योगदान तांकां दिल्लें आसा. तांकां जें दिल्लें पयलीं जें 100% आशिल्लें तें आतां 80% जालां टायम ऑफ द डे. आता सगळ्यात प्रश्न येतो तो स्मार्ट मिटर इतली. स्मार्ट मिटर आमी स्टार्ट करता डिसेंबराच्या, ताका 3 वर्सांचो हें आसा पिरियड. 3 वर्सां दुसरें सरकार जेन्ना येतलें तेन्ना तेचेर डिसिजन घेवपाचें. सो हें सगळें जें आज न्यूज आयले पळय म्हाका दिसता खंय तरी उदाम उरता अशें दिसता म्हाका. आमी डिसेंबराच्यान चालू करता. वी रिक्वायर्ड 3. आमी एजन्सीक जें काम दिलां ताका 2.5 वर्सां दिल्या. सो 6 म्हयने तरी एक्सटेंशन घेवया आमी. 6 म्हयने जर एक्सटेंशन घेतलें जाल्यार 3 वर्सां जाता. लक्षांत हाडा थंयता. आनी 3 वर्सांत एकी मुखार जातलें हें आज तूं सांगूंक शकना. हो पयलो प्रश्न. आमी सगळें तें एज पर रुल्स केलां. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. आदित्य के 2 मिनी टास्क तो हो गए, पर आज है मेगा टास्क की बारी. आदित्य जी अब आपको फूल तोड़ने हैं यहाँ पे एकदम फ्रेश वाले और जल्दी, और वो भी आपको 1-2 फूल नहीं है 10 किलो फूल तोड़ने हैं. फिर उसका गुलाब जल बनाना है. शौक तो मुझे तब लगा कि जब मैं सारे फूल अपने जो है लेकर के पंडित जी के पास गया. 40 किलो फूल लेके आना है और उन्होंने बोला कि अभी 40 किलो और चाहिए. खेत खेत में कुछ जीतेंगे कुछ सीखेंगे. प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे
डीडी नेशनल पर। आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सर। या स्पीक। फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट। कब करोगे रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं। देख लेना। अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ डीटीएच सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। डीडी फ्री डिश। सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। आतांच मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयचे ज्येश्ठ पत्रकार आनी नवप्रभा खबरापत्रांचे आदले संपादक सुरेश वाळवे हांणी सोमारा दनपारां निमणो श्वास घेतलो। वाळशी दिवचले हांगा रावपी सुरेश वाळवे हे कांय दिसां सावन गंभीर दुयेंसा आड झुजताले। 2021 वर्सा तांकां तांच्या पत्रकारितेन केल्ल्या योगदाना खातीर प्रतिश्ठीत चंद्रकांत केणी यादस्तीक पत्रकारिता भोवमान फावो जाल्लो। दिवचल नगरपालिकेचे अध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हांणी सर्गेस्त सुरेश वाळवे हांकां नमन करतना फक्त पत्रकारितेतूच न्हय जाल्यार समाजान गरजेवंतांक मजत करपाक ते सदांच उमेदीन मुखार येताले अशें सांगलें। सुरेश वाळवे जे माजी संपादक हांगा आशिल्ले आनी ते मागीर खुबशे सोशल वर्क तेंच्यांनी केलें। तेंचो आज देहांत जाल्लो आसा दनपारच्या 2 सुमार आनी वाळशी खातीर तेंच्यांनी बरेंच खूब काम केलां। म्हणजे आमकां मंडप, स्टेज, मागीर रूम काडल्या, वाळवे विशय बस स्टॉप केलो, वाचनालयाक मदत केली आनी बाकीच्या इश्कोलाच्या भुरग्यांक त्या कोणाक जर फी जाय इश्कोलाचे एका 12वी 15वी तो सुद्दां खुबशी मदत तो करी। तेंच्यांनी लोकांक मदतूय केल्ली आसा आनी त्या मनशाचें आज हें जालां पण खुबशें वायट दिसता। तेजे कडल्यान आनी एक लोकांनी म्हणजे तेजें हें आसलें की टायम सगळें कितें प्रोग्राम जो आसलो तो टायमाचेर हें करी। खुबशीं तेणी पुस्तकां हांगा बरयल्या, पुस्तकाचो खूब खजिनो आसा आनी आमकांय सांगलां तेणी की पुस्तकां लोकांक दिया, इश्कोलाच्या भुरग्यांक दिया, लायब्ररीन दिया आनी सगळ्यांक आपली पुस्तकां वाचुनी। सध्याचे नवप्रभा खबरापत्राचे संपादक परेश प्रभू हांणी तांकां आर्गां ओंपतना गोंयच्या पत्रकारितेच्या इतिहासान सुरेश वाळवे हांणी म्हत्वाचें योगदान दितना हेर नवोदित पत्रकारांक लेगीत ह्या विशयान फुडार घडोवपाक उर्बा दिल्या अशें सांगलें। गोमंतकीय पत्रकारितेमध्ये गोमंतकीय संपादक म्हणून असंख्य लेखकांना त्यांनी लिहिण्याची प्रेरणा दिली आणि अनेक लेखक त्यांनी घडवले असं म्हणायला हरकत नाही। वाळवेंचे अग्रलेख एक वैशिष्ट्यपूर्ण होते। अत्यंत नर्मविनोदी, खुशखुशीत अशी शैली त्यांना लाभलेली होती आणि त्यांच्या अग्रलेखांचा असा खास वाचक वर्गही होता। त्यामुळे अत्यंत लोकप्रिय अशा प्रकारचे अग्रलेख, अशा प्रकारचे संपादक पण सुरेश वाळवे यांचं योगदान कायम गोमंतकाच्या संपादकात आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कर्तृत्व आनी कारकिर्दीचेर आधारीत मोदीज मिशन या बर्जेस देसाई लिखीत पुस्तकाचे प्रकाशन महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत आनी मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांचे उपस्थितीन राजभवनात जाले। वरिष्ठ वकील आनी पत्रकार म्हूण नामना मेळिल्ले बर्जेस देसाई हांणी ह्या पुस्तकांतल्यान राष्ट्र उबारपा खातीर प्रधानमंत्र्यांचो विचार आनी त्या खातीर फाटलीं 25 वर्सां तांणी केल्ले यत्न हाचें वर्णन केलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां राष्ट्र उबारणी खातीर देवा कडल्यान असामान्य शक्तीचें देणें लाभलां अशें राज्यपाल देवव्रत हांणी सांगलें। मानवता की भलाई के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, लोगों के उपकार के लिए समर्पित कर देते हैं। मैं समझता हूं इस देश का और हम सब का परम सौभाग्य है आज हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए इन लोगों ने शब्द बोले हो ऐसा नहीं है, अपितु मोदी जी ने अपने जीवन में जिन आदर्शों की स्थापना की है और किस पृष्ठभूमि से निकल करके की है, इस पर एकांत में बैठकर विचार किया जाए तो ये सामान्य
मानव के वश की बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सुरवेक सावन टिका जाताल्यो पण तरी लेगीत तांणी संस्थात्मक उभारणी केली अशें मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी सांगलें। क्रिटिक्स किस प्रकार से मोदी जी को क्रिटिसाइज करते गए और मोदी जी उनकी ओर देखे बिना अनडिटर्ड किसी भी प्रकार से उसका असर अपने ऊपर न होने देते हुए अपने कार्य को संपन्न करते गए, ये भी हम सबने देखा है और उसी को हमारे सामने लाने का प्रयास किया। और ये करते हुए इंस्टीट्यूशंस को कैसे मोदी जी ने बिल्ड किया। फाटल्या 11 वर्षांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशान अमूलाग्र बदल घडून हाडले अशें उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी सांगलें। ये पूरी दुनिया में जो हमारा डंका देश के नाम का बज रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व की कमाल है, उनका करिश्मा है। उन्होंने किसानों के जीवन में भी बदलाव लाया। 25 करोड़ भारतवासियों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। इस किताब में उनके संघर्ष और त्याग की सत्य कथा पढ़ते समय मोदी जी की 2 पंक्तियां मुझे याद आई है। उन्होंने कहा है, वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रातें बढ़ाएंगे मैं उतने सूरज उगाऊंगा। वो कितना भी कोई भी आरोप करे उनके ऊपर, मोदी जी आरोप का जवाब आरोप से नहीं देते, काम से देते। सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण आर गवई हांणी न्यायाधीश सूर्यकांत हांका देशाचे फुडले मुखेल न्यायाधीश म्हूण तांच्या नांवाची शिफारस केल्या। सरन्यायाधीश भूषण गवई हांच्या उपरांत न्यायाधीश सूर्यकांत वरिष्ठ आसात। तांचो कार्यकाळ 23 नोव्हेंबराक सोंपल्या उपरांत 24 नोव्हेंबराक न्यायाधीश सूर्यकांत शपथ घेतले। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 29 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.6 सेल्सियसले नोंद जाला। खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। मतदार वळेरेंत पुनरावलोकन प्रक्रियेच्या दुसऱ्या पावंड्या विशीं म्हायती दिवपाक मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी घेतली पत्रकार परिशद। गोंया सयत 12 राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांत 4 नोव्हेंबर सावन सुरू जातली प्रक्रिया। गृहमंत्री अमित शाह हांणी मुंबय हांगा आयोजीत इंडिया मॅरिटायम सप्तक 2025 केले उक्तावण। मॅरिटायम क्षेत्रांत भारत जावन आसा इंडो पॅसिफीक आनी ग्लोबल साउथ हांचे मदलो दुवो गृहमंत्र्यांनी म्हळें। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी इंडिया मॅरिटायम सप्तक 2025 उक्तावण सुवाळ्यात घेतलो वांटो। गोंयांत पारंपारीक दर्यादेग वेवसायांतल्यान आधुनीक क्रूज पर्यटन मेरेन भारताच्या मॅरिटायम वाठारांत केलां योगदान मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें। टायम ऑफ डे शुल्काचे स्पश्टीकरण दिवपा हेतान वीज मंत्री सुनील ढवळीकर हांणी घेतली पत्रकार परिशद। हो शुल्क सामान्य घरगुती वापराचेर लागू जावचो ना, ढवळीकरांचें स्पश्ट विधान। गोयचे नामनेचे म्हालगडे पत्रकार आनी नवप्रभा खबरापत्राचे आदले संपादक सुरेश वाळवे संवसाराक अंतरले। काखराच्या दुयेंसान वयाच्या 76व्या वर्सा पिरायेचेर आयले मरण। इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।